केंद्रान गोयच्या मायनिंगाचेर जोडून काढले मात गरजे वेळार हात फाफुडले। नवे सरकार आधार दितले म्हणून सरकार रावता। 5 दिसाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्यपालाच्या अभिभाषणान सोमारा सुरू जाले। अडचणी आसूनय सरकारान चालीक लायिल्ले येवजण्याचो तांणी नियाळ घेतलो। सरकाराचो पैशांचो पुराय व्यवहार ई-पेमेंट गेटवे वरवीं करपाचो यत्न चल्ला। मायनिंग बंदीचो अर्थव्यवस्थेक 20% फटको बसला। रीणय वाडटा म्हूण आतां प्रकल्प चालीक लावंक प्रायव्हेट पार्टनरशिपीचेर विचार चल्ला। The ban on mining by Honorable Supreme Court has put a severe strain on the revenues of the state. The loss to the state economy is estimated to be around 20% of the GSDP. In absolute terms, it works out to over rupees 8,700 crores. My government has time and again appraised the central government on the gravity of the situation and has requested for financial assistance. However, despite our best efforts, central government failed to react in any positive way, even though it has been the biggest beneficiary of iron ore mining and its export from Goa in the past when mining activity was in full swing. I sincerely hope that the new government, which will be formed after the ensuing general elections to the Lok Sabha, will lend a helping hand to the state in its hour of need by extending a liberal financial package to compensate the losses suffered by the state. All payments made by the government agencies, including benefits under various schemes of the government, are made electronically through ECS, eliminating scope for corruption in channels of disbursement. The government is in the process of setting up an e-payment gateway through a united architectural framework. This will enable the citizens to make payments to government agencies through credit card, debit card, or net banking from April 2014. The crime detection rate has increased to 67.3%. I am happy to inform this august House that the infant mortality rate, maternity mortality rate, and total fertility ratio are the lowest in the country. My government would be adopting innovative models of asset creation through use of private enterprise and capital on public-private partnership basis. Goa is high on sports after the successful completion of the 3rd Lusophonia Games. My government will provide necessary support and resources for proper maintenance of this infrastructure. The state has proven its ability to organize such mega international events in Goa, and it has been chosen to host the 36th edition of the National Games. I am happy to inform that Goa is being considered as one of the venues to host the Under-17 FIFA World Cup. The state is fully confident of organizing both these events. विजय सरदेसायाची कार्नावाल कार्यावळ राती 12 उपरांत चालू आशिल्ली म्हूण पुलिशेन वचून ती बंद उडयली। इतलेंच न्ही तर पुलिशेचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो म्हूण विजय आनी आलेक्साचेर गुन्यांव नोंद केलो। मात दुसऱ्याच दिसा मंत्री आवेर्तान फुर्तादाची कार्नावाल कार्यावळ फांतोडेर 2:30 मेरेन चल्ली। फोन करून पसून पुलिशेन कांयच कारवाय केली ना म्हूण विजयान आरोप केला। काँग्रेस म्हणटा सरकार मुद्दम सोदून विजय आनी आलेक्साक पिट्टा। आमी दर एक केसीचे पळोवंक गेले की आमी वी एक्सिडेड द टायम लिमीट ऑफ द फंक्शन जाल्यार काल 2:53 म्हळ्यार 3 फक्त 7 मिनटां उरिल्लीं। सकाळचे 3 7 मिनटां उरतना सिकेटी डान्स चालू आशिल्लो। सिकेटी डान्स पुलिसेन 2:53 बंद केला। थंय आमचो लेबर मिनिस्टर चीफ गेस्ट आसलो। केस खंय फायल जाल्या हाजो अर्थ सामको क्लियर आहा की परिवर्तन सरकारान different people have different rules. Politician police nexus in extortion. लोकांचे लग्नाच्या वेळार पुलीस धाडप आनी लग्न आसा म्हणटकर लोक काडून पयशे दितात। हे रेझोल्युशनाचेर म्हजें तोंड बंद करपा खातीर ही केस घाल्या अशें म्हजो डायरेक्ट तांचेर चार्ज आसा। नेल्सन मंडेला इज कन्सिडर्ड द टॉलेस्ट लिडर ऑफ आवर टायम्स। पूण ताजेर पसून उलोवपाक हे आमचे गोंयचे एसेंब्लीन उलोवंक दिनात। म्हणटकर मागीर आनी कोणाचेर उलोवपाचें? नरेंद्र मोदीचेर उलोवपाचें?
फक्त नरेंद्र मोदीचे उलोवपाक दिल्यारूच अलाव करपाचें. आमचो ओरिजिनल बाब विजय सरदेसाय 12-15 तांचें जालें, म्युझिक बंद जालें, तरी पण तांचेर केसी घातले क्रिमिनल. तांचो आनीकलो मंत्री आसा थंय आबेडतान फुडतात, तांचें तें फंक्शन कार्नवलाचें सकाळची 2 वरां 35 मिनिटाक सोंपलां आनी तांचेर फातोडे सकाळी फातोडे तांचेर कांय एक्शन घेवना. सो ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विष्णू वाघान अधिवेशनाचे पयल्याच दीस सरकाराक कला दाखयली. सरळ पायलट करून विधानसभेत आयलो. घरच्यान पणजे बस स्टँडा मेरेन खंय तो कदंबाचेर आयलो. सरकारान ताचे सगळे पोस्ट सद्याक काडून घेतल्यात. पोस्ट काडिल्ल्यान आपणे गाडयोय परत दिल्यो. गाडी ना म्हूण कदंबांनी पायलट करून यो वच करता अशें विष्णू विधानसभेत आयिल्ले मंत्री आनी मिडियाकय उलोवन दाखयता. बीजेपीचो सांत आंद्रेचो आमदार विष्णूचे कला अकादमी आनी ESG वयले दोनूय पोस्ट काडून घेतले. तो सरळ पायलट करून विधानसभेत गेलो. विष्णू खंय बांबोळे सावन पणजे बस स्टँडार कदंबान आयलो. विष्णू आनी विष्णूचो PA दोगूय पायलट करून पर्वरी पावले. आणि ह्या विधानसभेर वचपा खातीर हांव खास आतां कदंबा बसीन हांगा येयलो, बस स्टँडार देंवलो आणि आता मोटरसायकल पायलट घेवन हांव सचिवालया कडेन वयता. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कला अकादमीचें अध्यक्षपद आनी ESGचें उपाध्यक्षपद काडलें. हांवें रोखड्योच दुसरे दिसा सरकारी गाडी आशिल्ल्यो त्यो परत केल्यो. विष्णू वाघ सरकारच्या आदाराचेर अवलंबून ना. विधानसभा संकुला कडेन विष्णू पावलो तेन्ना ताका थंय मंत्री आमदार मेळ्ळे. सरकारी गाडयो काढल्यो ती म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. ते पायलट कला अकादमीचे अध्यक्षपद आणि ESGचे उपाध्यक्षपद काढून घेतिल्ल्यान विष्णू कडेन सध्या सरकारी गाडी ना. सरकार आपलेच आमदारांक बसी आनी पायलटान भोंवडायता म्हूण विष्णू 4 चौगांक दाखोवंक सोदता. वतना मात विष्णू मोटारीन गेलो. कारण काय ना रे, माझ्या कडेन व्हेकल ना. सरकारान पयर सरकारी व्हेकल काढून घेतल्या, म्हाका कांय बिगडना. म्हाका SMEन पावूं जाय कशाय भशेन. म्हाका कित्याक सरकाराक दिसता ताची व्हेकल काडली म्हणजे विष्णूवाक SMEन पावचो ना काय म्हणून चुकीची समजूत. म्हाका म्हजी लायफस्टायल सिंपल, म्हाका कांय फरक पडना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. होणा वाळपयचे गाल कंपनीचे कामगार फाटलो म्हयनोभर जाले आंदोलन करतात. कामगारांक लुकसाण भरपाय दिवपाचेर मंगळारा चड करून निर्णय जातलो अशें कामगार फुडारी पुती गांवकारान प्रुडंटाक सांगलें. गाल लुकसाणात चलता म्हणून कंपनी बंद करपाचें सरकारान थारायलां. ही कंपनी EDC चलयता. होंडा उद्देगीक वसाहतींतली गाल कंपनी लुकसाणीन चलता म्हूण बंद करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. कामगारांक लुकसाण भरपाय दिवपाच्या प्रस्नाचेर सोमाराक कामगार आयुक्ता वांगडा बसका जाली. थंय सध्या कॅल्क्युलेशन एरर आसा. मॅनेजमेंटाचें म्हणणें की डिवायडेड बाय बेजीक DA BDS घेतल्यार टोटल सॅलरी घेवचे ना एक्सग्रेशिया कॅल्क्युलेशन करपाक. आनी आमची रिट्रेंचमेंट कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा तें बेकायदेशीर केल्लें आसात. बेजीक DA ग्रॉस सॅलरीचेर करूं ना. कायद्यान जे कायदो जो आसा कायद्या प्रमाणे ग्रॉस सॅलरी घेवन कॅल्क्युलेशन करपाचें आसा. आमचें इतलेंच म्हणणें आसा की इवन एक्सग्रेशिया जो आसा जे कायद्यान कॅल्क्युलेशन डिवायडेड बाय 30 करून ग्रॉस सॅलरी डिवायडेड बाय 30 करून आनी इयर्स ऑफ सर्वीस करून घेवपाक जाय. त्या प्रमाणे तेणी करपाक जाय अशें आमी सांगलेलें आसा. ते फाल्यां परत मिटींग आसा, ते मिटींगेंत कितें फायनल जातलें. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. घेवया एक वेवसायीक विसव.